ब्रह्मचरिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी, सिद्धिदात्री हे 9 देवीची रूपांनी आता पूजादान आता पाठ वाचनाक सुरुवात झाली। पाठ वाचन झाल्या उपरांत दनपरां आरती तीर्थप्रसाद जातलो। तीर्थप्रसाद झाल्या उपरांत सांजचे 6:30 सुरेश सहकारी आनी साथी कलाकारांचे भजन आसतले। त्या उपरांत 8:30 पुराण वाचन आसतले। पुराण वाचन झाल्या उपरांत प्रसिद्ध कीर्तनकार ह.ब.प. हैवत भंडारे यांचे कीर्तन आसतले। कीर्तन झाल्या उपरांत आरती तीर्थप्रसाद जातलो आनी पंचमी 5वे माळेक 26 शुक्रार 26 तारखेच्यान देवी दरबारात दवरली वयतली आनी शेवटच्या दिसा 9वी दिसा रातचे देव रावणात आनी भुतनाथ देवी तरंगां घोसयली वयतली। तरंगां घोसयल्या उपरांत परत देवळांनी कीर्तनाची समाप्ती जातली। कीर्तनाची समाप्ती जाल्या उपरांत फळाची आनी इतर साहित्याची पावणी जावन देवीक मकरार धरून गाराणें सांगणें जावन ह्या उत्सवाची सांगता जातली। देवी श्री शांतादुर्गाक नमन करून तशेंच देव रावण आनी पंचायतान देवतांक नमन करून हांव देवस्थानचो अध्यक्ष राकेश सातुरगांवकर आयज नवरात्र उत्सवाची आयज पयलो दीस आमी सोमार येयल्लो आसा आनी पयल्या दिसा देवी श्री शांतादुर्गाक 4 चौगुले ग्रामस्थांक अभिषेक दिवचो। अभिषेक करून ब्राह्मणा कडसून 9 मुर्तेची घटस्थापना करून तेंच्यांनी पाठ वचन चालू केल्लें आसा आनी देवी 4 चौगुल्यान मेळोन देवीक माळ घातलेली आसा। तशेंच देव रवनाथाक आनी काळ भैरवाक माळ पयली माळ घातलेली आसा आनी 4 चौगुल्यांनी आपल्या कुळा कडेन आनी मूळ कुळा कडेन वचून तेंच्यांनी माळ घातलेली आसा आनी हो उत्सव आहा तो ह्या वर्सा 10 माळ गेल्ले आसा आनी आमी 10 माळ्यांक रातचे कीर्तन दवरलेलें आसा। तशें आयज सोमार निमित्त 6:30 वाजता सुरज सहकारी कडसून आमी भजनाचो कार्यक्रम दवरलेलो आसा। तशेंच हांगा वेगवेगळ्या प्रकारचे आमी 10 दिसांक कार्यक्रम दवरलेलो आसा। वेगवेगळ्या प्रकारचो व्हडल्या फुगडी दवरलेली आसा, भजन दवरलेलें आसा आनी स्वामी समर्थाचे एक 29 तारखेक भजनाचो कार्यक्रम दवरलेलो आसा आनी 28 तारखेक गीत रामायणाचो कार्यक्रम दवरलेलो आसा। अशें आमी ह्या वर्सा बरो व्हडलोसो उत्सव साजरो करता। हांव सगळ्या सप्तचंडी उत्सव साजरो करता। हांव सगळ्या भावीक भक्तां कडेन मागता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन ह्या शांतादुर्गा देवीचो आशिर्वाद कोल घेवचो आनी मोठ्या संख्येने आमी जो कार्यक्रम दवरला त्या कार्यक्रमाक कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो।